देव बरी सांग दिव मोगाच्या भाव भयणीनो फाटल्या 4 दिसां थावन आमी जेजू सांगाता पयण केला. आमी एका एक सुरे सुवातेक जेजू सांगाता वेळ करसूंच्याक आमी प्रयत्न केला. आज निमाणो दीस आनी ह्या निमाण्या दिसाच्या रेतीरेक हांव तुमकां स्वागत करता. परत कुर्साचो मोर आमचेर मारून ही रेतीर आमी आराम करया. बागेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जेन्ना जेजू ह्या संवसाराक आयलो त्या वेळार संवसारांत आसल्यो सर्व मनजाती सर्व रचना ह्या दिसाक राखून आशिल्ल्यो त्या सर्वंदार आमकां येवच्या खातीर सोडवणदार आमच्या मदें आयला म्हणून तांकां संतोश जालो. आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू जल्मलो आंजांचो खोर वयसर आयलो आनी तांणी गायन केलें. थंयसर आसले गवळी सकट सांगाता मेळ्ळे देवाक सर्वंदराक नमन करच्याक आयले. कित्याक तांकां सर्वांक काळजांतान भोगलें सोडवण तांकां आयल्या. आमी प्रवाद्यांनी सांगिल्लें उतर आमी उडासा खाण्या प्रत्येक जावन माला की प्रवादी म्हणटा इस्रायला सोडवण तुजे थंय आयला म्हणून. आमी ते राय जेजूक सोदून आयिल्ले. कित्याक सोदून आयिल्ले? सोडवणदार तांचे मदें आयला म्हणून तांकां काळजान भोगलें. देखून त्या खातीर थंयसर ते आयले, जेजूक सोदून ते आयले. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोडवणदार संवसाराक आयला. सोडवणदार आमचे मदें आसा. सोडवण आमच्या मदें आयल्या, आमकां सोडवण लाभल्या. तर आमी त्याच सोम्या जेजूक सोडवणदाराक मान करून आमी गावया. दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला. Disutela, soडवण दिवचो दिसुतेला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला. अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या. कव्या आणि अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या. कव्या आणि अर्घा दिव्या. उजवाडायला, उजवाडायला, संसाराचो उजवाडायला. जेजू आयला, जेजू आयला, सोडवणदार जेजू आयला. अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या. कव्या आणि अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या, अर्घा दिव्या आमेन, अर्घा दिव्या. कव्या आणि अर्घा दिव्या. Aiso, somian kello, santo sulas, तर आमी पावया, तर आमी पावया. Aiso, somian kello, santo sulas, तर आमी पावया. Aiso, somian kello. Maka vorto santos, Jesus surka dili. Maka vorto santos, Jesus surka dili. Maka vorto santos, Jesus surka dili. Ami kavya अर्घा दिव्या, Jesus surka dili. Maka vorto santos,
जेजू सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजू सुटका दिली म्हाका व्हरतो संतोष जेजू सुटका दिली आमी गावया आयला दिव्या जेजू सुटका दिली quero volto देवांसो quero volto देवांसो आज बोलपेंगा मान करतात सर संसार वाकणतात quero volto देवांसो quero volto देवांसो quero volto देवांसो आज बोलपेंगा मान करतात सर संसार वाकणतात quero volto देवांसो Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही गायले केदो वरतो देव आमचो आज बडवे ताका नामान करतात दीस आमचो सोम्यान केलो संतोष उल्हास पावतो कित्याक सोडवण सो दीस हो सोडवण आमकां लाभल्या Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमच्या मदें कितले जण सांगूंक आशेतात या तुमकां यू आर कन्विन्स्ड की देवान सो अनुभव तुमकां जायचे हाऊ मेनी ऑफ यू कितले जाणां हात वयर करा म्हाका दिसतात एक दोन तीन ना मस्त दिसतात मस्त जाणां ओके आसूं कितें जावं दी तुमकां सगळ्यांनी तुमी हात वयर उबार केल्यात म्हण चिंता हांवें उबारला कितेंय जावं दी आमकां सगळ्यांक जेजूचो अनुभव जायचे आनी हो अनुभव आमकां खंय मेळटा केदाळा आमी थानेता केदाळा ताका आमी आशेता केदाळा आमकां तो अनुभव दिवंक मुखार येता आमी किर्तनान म्हणटा जशें उदका जरीक एक मेरू अत्रेकता तशें सोम्या हांव तुका लालयता तुमी पावसांत गांवांक गेल्यात गोंयां जावं मंगळुरान जावं तुमी पावस सुरू जावचे पयलो सुरू एक दोन पावस आयिल्ले जाता गांवांत चड तेणे कितें म्हणटात रुखाचे पालो सकला पडिल्लो चड तो कुसोन वचूंक ना आनी की जिवच आसा इल्ले शेळ आसा तवळ पावस सुरू जाला मात एक दोन पावस आयल्यात तवळ कितें आमकां आवाज सांज जाता म्हणटा आसतना आमकां तेणें पुरा माणके या बेबे म्हणटा आमी बोमारचे आवाज येता खाता तुमकां आमकां कालें म्हणचें आसलें आमच्या व्हडली मायन पावसाक आपयतात म्हणून न्ही आयकलां तुमी पावसाक आपयतात म्हणजे ते माणक्याची जिणेंत एक विशिश्टता आसा ती एक आमी तातूंत एक शिकायचे माणको उदकांत जी येता बेबो म्हणटा आमी गोंयच्या भाशेन बेबो तो उदकांत जी येता पूण उदकांतच जर तर बेबो रावत जाल्यार ताची कूड कशी रचल्या म्हळ्यार इफ इट रिमेन्स मोर दॅन 20 minutes 20 मिनटांचे चड तो उदकां भितर रावत जाल्यार ताका प्रेशरांत ताजे लंग्स आमी म्हणटा ताचे उस्वास खाणग्योचो तो अंग तो फुटोन वता आनी इट विल डाय तो मरता 20 मिनटांचे चड माणको उदका फोंदा रावंक साधना तशेंच ताणें या अर्दे या एक वराच्या की चड धरणी वयर म्हळ्यार सुकाट धरणी वयर म्हळ्यार शेळ आसल्यार ओके शेळ नातल्या कडेन ड्राय लँड म्हणटा आमी ड्राय सुवातेर ताणें अर्दे एक वराच्या की वयर रावंक जायना कित्याक म्हळ्यार सुकें जावन ताची खात उलपोन वता आनी इट वील डाय म्हणजे माणक्यो उदका भितरय रावंक जायना उदका भायरय रावंक जायना ताणें उदकांत वचा जाय वयर जाय इट हॅज टू कम टू द सरफेस इट हॅज टू गो अंडरनीथ इट हॅज टू गो टू द सरफेस ऑर अंडरनीथ आमचें जिवीत तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत सोम्याक लागीं वचा जाय सोम्यातान भायर येवन संवसारांत ताची सेवा करी जाय परत सोम्या लागीं वचा जाय परत सोम्यातान पयस जिवंक आमी साधना या सोम्या सांगातच आसा म्हणून संवसाराक विसरूनय जिवंक आमकां साधना वी हॅव टू बी इन कम्युनियन विथ बोथ देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत कम्युनियन दोनूय सांगती सांगाता आमी एक ताळ पडोन चलजे जाल्यार आमी सोम्याक आमच्या जिणयेंत उजवाड जावन घे जाय किर्तनकार म्हणटा सोम्या तुजें उतर म्हज्या जिणये पयणार दिवो आनी म्हज्या मेटांक उजवाड वय देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता वाट दाखयता आमी आमचो किर्तनकारान सांगिल्लीं उतरां मोगाच्या बाबा तशेंच आमी पळयता प्रवादी आपल्या शिकवण्यांत हरये पडे म्हणटा जेन्ना पर्यंत सर्वेस्पोर दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचें तें जी येता त्या पर्यंत आमकां कितेंच वायट येवंक शकना टील यू लिव अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड नो हार्म कॅन कम टू यू आमकां कितेंच वायट येवंक शकना मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सबारपटी आमच्या जिणयेंत असले संद्राप येवता जावंक पुरो असली घडितां येवंक जावंक पुरो आमकां कितें करचें म्हूण कळना आनी त्या वेळार आमी एकच म्हणचे
यू आर द वे. तूं म्हाका वाट, तूंच म्हजो उजवाड, तूं म्हाका दिशा दाखय. सपारपटी म्हज्या जिणेंत अशें घडलां. हांव एका उमराक पावतां की कितें करचें म्हूण कळना. तिशीन केल्यारय हांव सुखीदार, इशीन गेल्यारय सुखीदार. देर इज नो अदर वे. आयदर सायड आय विल बी द लुजर. आनी त्या वेळार हांव इतलेंच म्हणचें, लॉर्ड इट इज युअर विल. आय फेल्ड, नाव यू डू. हांव सुलवलो आनी तूं कर. आनी त्या वेळार हांवें पळयलां दोनी सायडीन, दोनी वाटांनी म्हाका सलवण आहल्यार सलवण म्हाका मेळना. कित्याक देव वाट दाखयता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्या जिणेंत ही असली खंडीत घडितां जाल्यात देखून त्या सर्वेस्पराक आज मानकन जेजूक म्हणया आमी, तुंच म्हजी वाट, तुंच म्हाका पळयणार, वाट दाखयतलो, तुंच सत, तुंच म्हजे जिणेची जर म्हणून जेजू 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 म्हणून आमी उलो मारया. कित्याक तें नांव वर्थे नांव, तें नांव महिमेचें नांव, तें नांव सताचें नांव, जेजूचें नांव. जीविताची वाट तुझ्या जीविताची सतू तुझ्या जीविताची सतू आमची कुटुंबां, आमचे सगळे कोंकणी समुदाय तुज्या हातांत समर्पण दिता. जेजू तुजे शिवाय आमकां कोणच ना. तूंच आमचो एकवट. तुजे भोंवतणी आमी सगळीं एक जावन आसा सौम्या. जावं आमी गोंयकार, जावं आमी मंगळूरकार, तुजे भोंवारी आमी सगळीं एक जावन आसा सौम्या. तूं आमकां अर्थ दिताय, तूं आमकां वाट दाखयताय, तूं आमकां मोग दिताय, तूं आमकां सांबाळताय, तूं आमची राखवण करताय, तुंच आमकां आसरो दिताय. सौम्या, तुंच जावन आसाय सर्वच. जेजू, तुंच आमचें सगळें कितें जावन आसाय.
Argan Jesu, Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Argan Jesu, Hogalab Jesu, Hogalab Jesu, Hogalab Jesu, Hogalab Jesu, Hogalab Jesu, Hogalab Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Stuti Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Mahima Jesu, Aradhan Jesu, Aradhan Jesu, Aradhan Jesu, Argan Jesu. Argan Jesu. मगाळ भाऊ बहिणीनो, हो जेजू आमच्या जिणेचो अर्थ, हो जेजू आमच्या जिणेक वाट, हो जेजू आमच्या जिणेक स्वभाव जावन आसा. जेजू नासतना आमच्या जिणेक अर्थच ना. आमी पळया जेन्ना पर्यंत आपोस्तलांच्या जिणेंत ते तांचे काम करनासले, तांकां मान नासलो, गौरव नासलो, जावंक पुरो ते आज संवसाराक कोणी वळख नासतना वता आसले. 2000 वर्सां आदीं खाली 12 जाण आपोस्तल मात्र नासले गलिलियांत. जायतो लोक आलो, मिलियां लोक आलो. कोणाचो उडास आमकां आसा? पूण आपोस्तलांक आमी विसरूंक ना. कित्याक? तांच्या जिणेंत जेजू आयलो. तांच्या जिणेंत जेजू येवन तांच्या जिणेक ताणें अर्थ दिलें, तांच्या जिणेक महत्व दिलें. गिव अ वॅल्यू टू देयर लायफ. तांचें जिवीत उखलून धरलें. रेज देयर लायफ. आमच्या जिणेंत जेजू आयल्या वेळार आमच्या जिणेक वॅल्यू दिता, आमचे जिणी उखलून धरता, आमची जिणी सोबायता, शृंगार येता. आमची जिणी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जाणाव ती ही जिणी जावन आसा देवान दिल्लें देणें आनी देवा खातीर आमी जियोवचें एक दिर्वें. गॉड गेव अस एज अ गिफ्ट एंड गॉड इट इज फॉर द ग्रेस एंड ग्लोरी ऑफ गॉड. इट्स अ ट्रेजर. आमी जिणेंत आमची जिणी जियेल्ल्या वरवीं जेजूच्या उतरा प्रमाणे ताज्या आपोवण्या प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं आमकां मान मेळटा खरें, पूण ताचें की उरतें देवाक महिमा आमी दिता आमच्या जिणेंत. आनी ही महिमा दिवंक आमकां घटाये आमच्या भितर असो पवित्र आत्मो. रोमाकारांक बरयलें पत्र म्हणटा आमच्या भितर असो आत्मो सर्वेस्पराक ताळो उबारता, आब्बा बापा म्हणून उलो करता. तो आमकां मागोवंक शिकयता. तो जेजून सांगिल्लें तुमी त्या वेळार कितें उलयचें म्हणून तुमी खंत करची गरज ना. तो पवित्र आत्मो तुमच्या तोंडार ती उतरां घालतलो, तुमच्या ओंठांचेर ती उतरां घालतलो, तुमकां उलोवंक शिकयतलो, जाणवाय दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळा. पवित्र स्नाना वेळार, थिरावण्या वेळार, कॉन्फर्मेशन वेळार आमकां थीर केलां. त्या पवित्र आत्म्यान आमी थीर जाल्या. आमकां तें बळ मेळ्ळां, सकत मेळ्ळां झुजच्याक. ह्या संवसारांत जेजूचे झुजारी आमी जावच्याक. तर आतां त्याच पवित्र आत्म्याक थंय परत आमकांच आमी जागोवया, आमी आपोवया त्या पवित्र आत्म्याक. हें देवून ये तुज्या बळान, तुज्या मोगान, तुज्या फळान, तुज्या सक्तेन, शांतीन आमचें थंय बरोवंक, कुर्पेन बरोवंक, आमकां धैर्यादीक करूंक, आमकां तुजें सोजेर करूंक, तुज्या खातीर ह्या संवसारांत झुजोवंक आनी ह्या संवसारांत तुजें नांव प्रगट करूंक. सोम्या धाड तुजो पवित्र आत्मो परत आमचेर मागया. पवित्र आत्म्या ये तूं देवून.
सकते पवित्र और तू शांति पवित्र और तू कृपे पवित्र और तू देवनी आमचेर आमकां तुजो अनुभव मेळच्याक ह्या संवसारी पयणार हजार राठवळेमध्ये कश्टामध्ये अडसून नडसून थकून गेल्या वाजता आमकां विशेष जाय आमकां प्रशांत जाग्यार वचूंक जाय आमकां एकसुरे सुवातेर वचून तुजो अनुभव घेवंक जाय आनी सुम्या ह्या संवसारांत या आवाजाच्या संसारामध्ये या सर्व राष्ट्रामध्ये आमकां हो प्रशांतसो जागो मेळना तुवें मात दिवे पवित्रात्म्या उगड आमकां त्या जाग्याचेर वर आमकां त्या प्रशांत सुवातेचेर देवाचो अनुभव जोडच्याक पवित्रात्म्या आमचेर ये पवित्रात्म्या Jesu karga. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. देवाचे उतर आमी आयकुया मोगाच्या भाव भयणीनो रायांचो पयलो पुस्तक अध्याय 19 उतरां 11 तावन 13 पर्यंत द बुक ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ किंग्स चॅप्टर 19 वर्स 11 to 13 सर्वेस्वरान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्वरा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सर्वेस्वर त्या वटेन उतरून गेलो सर्वेस्वरा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें आनी त्या वाऱ्यान दोंगराक फुटयलें आनी खडपाचेर चूर केलो पूण सर्वेस्वर जड वाऱ्यांत नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सर्वेस्वर भुंयकांपींतय नातलो भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्वर उज्यांतय नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो आनी एका ताळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा दळबेरांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां देवाचें उतर हें मोगाच्या भाव भयणीनो एका डिएसीसींत एक बिस्प आसलो आनी तो बिस्प भोव प्रायज जावन आसलो सुमार प्रायज जाल्ली ताका
पूण जाणवायन बरलो इतल्या वर्सांचे एक्सपिरियन्सान ताका जायती जाणवाय मेळिल्ली आनी देखून तो कितें करतलो आपले शर्माव पुरा बरयतलो ताजी जाणवायन बरयलेली उतरां तो बरयतलो आनी तो शर्माव इतलो बरो आसलो की लोक आयकोंक तो शर्माव आयकोंक आशेतलो आनी कितली कित्याक म्हळ्यार ताच्या इतल्या वर्सांची जाणवाय ताच्या इतल्या वर्सांची उर्बा इतल्या वर्सांचो ताजो देवाचो मोग ताज्या त्या उतरांनी वाळटलो आनी देखून तो काळजाक रोमतलो लोकांच्या काळजांक रोमतलो आनी देखून लोक ताजो शर्माव आयकोंक राखोंक आसलो आनी ताचो एक सेक्रेटरी आसलो म्हज्या बरें ताल्लो इल्लो तरणाटो आनी त्या तरणाट्या सेक्रेटरीक इल्लो मोसोर या केदाळे लोक या बिस्पासत्त शर्माव आयकता म्हज्या शर्मावाक व्हॅल्यू उत्तना काले करचे काले म्हणी करचे वकात करचे कशें म्हणी लोकांक म्हजें तें एट्रॅक्ट करचें काल्याक लोकांनी केदाळे त्या बिस्पा फाटल्यान जावचें म्हज्या फाटल्यान कितें येवंक जायना म्हणून आनी एक काम केलें आतां हांव शिकयतां बूद म्हणून एक दीस शनवारा आयल्या वेळार शनवारा आयतारा दीस सकाळीं बिस्पाक सांजेर बिस्पाक मीस सकाळीं सेक्रेटरीक मीस ते देखून बिस्पा हांव शनवारा राती गेलो पळयलें बिस्पाचे फायल उक्ते करतना जायते शर्माव आसा ताजो आयतारोचो शर्माव रेडी जाला बरो दवरला बिस्पान बरें करून आनी लो सोरलें पेपर आनी आयलो दुसरे दीस सकाळीं तार मुखार आयलो आनी मुखार येवन शर्माव दिवंक तयार जालो हर एक फावटी पयलो तो केदाळे वचून बिस्पा कडेन वचून म्हणटलो खालें सायबानो तुमी शर्माव इतले बरें दितात तूं कशें तुमकां ही उतरां येतात खंयच्यान तुमकां जाणवा येता खंयच्यान ही उतरां तुमकां मेळटात जाल्यार बिस्पान म्हणचें हळे पुता देवा कडेन माग देवाक तुजें काळीज उक्तें कारण देव तुज्या काळजान उतरां घालता देव तुज्या मनांत उतरां घालता ओपन युअर सेल्फ टू द लॉर्ड अँड गॉड वील फील यू विथ वर्ड्स डोंट वरी म्हणटालो हर एक फावटी बिस्प तो तुका आनी आतां ह्या फावटी सोरलां पेपर आनी गात्ता मुखार रावलो आनी बरें करून एकदम भरमान मुखार रावन कितलें बरें करून वाचून सांगलें लोकांक अजाप हां आमचो सेक्रेटरी हाका खान जालें आज इतली बरी उतरां खंय येयलीं हाजे कडेन तो शे इतली बरी उतरां फारी खुशी खंय बिस्पावट रावन रावन हाका इल्लें संगत कासार म्हणटात न्ही खंय जालां आसतलें जावंक पुरो म्हणून लोकांक बारीक आमचो सेक्रेटरी आतां इल्लो बरो जाला एक दोळेल्लो तरणाटो आसलो आतां समज जाला सारको जाला म्हणून लोकांक खुशी जालें मीस जाल्लो उपरांत सगळो लोक आयलो आनी सेक्रेटरी म्हणलो कॉंग्रॅच्युलेशन आयचो शर्मा फादर तुमचो सुपर भारी बरो आलो आनी तेशें पुरो सगळे कॉंग्रॅच्युलेट वय बारी थँक्यू वेरी गुड थँक्यू बारी खुशी ताजी इल्ले कॉलर वय गेले शिंगाय आयली जावंक पुरो तितलें म्हणटाना फाटल्यान जावन बिस्पूर लोकां मदें लोटून आयलो आनी म्हणलो सेक्रेटरी खालें केलें तुवें वो शर्मा हांवें सांजेक म्हणून तयार केलो आतां हांवें कालें म्हणचें तुवें पुरो सांगून जालें म्हजो शर्मा तुवें सांगून जालो आतां हांवें कालें करचें ताका हो म्हणलो सायबानो डोंट वरी ओपन युअर हार्ट अँड रिमेन गॉड वील पुट वर्ड्स इन युअर माउथ म्हणून तशें म्हाका भाव भयणीनो फाटल्या 4 दिसां सुमार सांगती सांगून जालें आतां कालें करचें सांगचें म्हणून गोत्तुना पळया देव उतरां घालतलो कितेंय जावं दी फाटल्या 4 दिसां म्हाका भाव भयणीनो आमी नियाळ केलो पयल्या दिसा आमी आराम केलें एका प्रशांत सुवातेक एक सुरे सुवाते वचून आमी देसूचो अनुभव करया वी आर ऑल आमी ह्या संवसारांत ह्या आवाजाच्या संवसारांत जिवन आसा आमचें लायफ बिजी एवरीथींग आमी बिजी काम करूंक आसा सकाळीं उठूंक आसा तुमकां तुमची राटावळी आसा सकाळीं उठासय उठून ब्रेकफास्ट रेडी करीचे तुमच्या न्हवऱ्याक घोवाक ब्रेकफास्ट दिजे भुरग्यांक टिफीन दिजे ताच्या उपरांत तुमचें रेडी करीचे ताच्या उपरांत तुमी न्हवरो गाडी काडून फटाफट धांवता कामाक ताच्या उपरांत भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडीचे भुरग्यांक इस्कॉलाक फाटी येवन तुमी कामां वचचे कामां वतना तुमचो बॉस जोर करता तुमचे पेटपार समज जावना तुमी एलपीओ धाडूं ना आनी कितें करूं ना तें काडून कोटेशन धाडूं ना आनी कितें 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 सवालां येतात तुमकां तितलें म्हणून प्रॉब्लम येता ते प्रॉब्लम मदें तुमकां दनपारां जेवंकी पुरसत ना दीस वता 100 कॉलां येतात 100 एन्क्वायरी येतात सांज जाता सांज कशी जाली म्हणून गोत्तुना 4 जाणां तुमकां जोर करतात 4 जाणां तुमकां क्वेश्चनां करतात सांज जाताना तुमच्या कुडीक बॉल ना पुरो जाल्ले आसता तितले म्हणटा हांगा भुरगीं घरा येतात घरा येवन तांचे टिचरांचे कंप्लेंट परवां पेरंट्स टिचींग मिटींग आसा तें समज जावना तुज्या भुरग्यान होमवर्क करूं ना होमवर्क शिकना घरा बसना तें ना ताजें तें पुरो कंप्लेंट तितलें म्हणटा घोव येता तो म्हणटा आज तुवें रांदिल्लें सामानांतलें पावता बेडशेल्लें कालें करचें म्हणून गोत्तुना इतलें टेन्शन लायफ इज फिल्ड विथ टेन्शन बिजी मध्ये तुमकां एक आय विश आय हॅड अ ब्रेक आनी हें ब्रेक दिवंक आमकां आयला जेजू आनी ह्या जेजूक आमी सोदून फाटल्या 4 दिसांत गेल्या आमी जायत्या सुवातेक गेल्या जायत्या संगतीन गेल्या खंयसर आमकां जेजू मेळटा म्हणून आमी सोदून गेल्या गॉड इज अ ब्रेक फॉर अस ही इज द हांवें म्हणलें स्टेकेशन डेकेशन म्हणलें हांवें उडास आसा तुमकां विसरालात की मग तुला म्हाका पोटसो म्हणून दवरलें म्हणून डेकेशन वी डोंट वॉन्ट वेकेशन वी डोंट वॉन्ट स्टेकेशन वी वॉन्ट डेकेशन देवा सांगाता आमकां रावंक जाय म्हणून हांवें सांगिल्लें आनी आमी खंयसर देवा सांगाता रावता आमकां एक वेकेशन तें आमकां एक आध्यात्मीक आमकां रिवायवल मेळटा
आमकां एक प्रशांत जशें सांत आगस्तिनान सांगिल्लें उतरां पळया, आवर हार्ट्स आर मेड फॉर यू लॉर्ड अँड दे आर रेस्टलेस अंटील दे फायंड रेस्ट इन यू. आमचे कुडी आमचे काळजां तुज्या खातीर रसल्यान सोम्या आनी ताका तूं मेळटा शिवाय म्हणल्या पर्यंत विशेव ना. खंडीत जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तो विशय आमी सोदून येता आसतना आमी पळयलें कालच्या दिसा जेजू हाका अनुभव आमी करयेत देवाच्या उतरांत, सक्रामेंतांनी, 7 सक्रामेंतांनी आनी लोकांत. आज ताज्या की मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लेस, द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लेस वेर यू कॅन फायंड गॉड. वेर सांगा पळया, वेर यू कॅन फायंड गॉड, द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्लेस वेर यू कॅन फायंड गॉड, वेर यू कॅन फायंड क्रायस्ट. खंयसर? इन यू. You can find Christ in you. The closest place for you, तुझ्या लागीं असो जो खंयसर जेजू आसा तो जावन आसा तूं. तुजे थंय जेजू आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आय एम इन यू. ताणें जेजून सांगिल्लें कितें म्हळ्यार, जेजून सांगिल्ली उतरां उडास तोरा, द किंगडम ऑफ गॉड, सर्गींचें राज लागीं पावलां. सर्गींचें राज तुमच्या हातांत आसा. सर्गींचें राज तुमचें थंय आसा. जेजून सांगिल्लें इट इज इन यू, तुमच्या भितर आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू तुमच्या भितर आसा जाल्यार ताका अनुभव करचें जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी आमच्या भितर वचचें. हांवें एक तिसऱ्या दिसा सांगिल्लें तुमकां, एक मॅप दाखयलें. उठासा आगी इसरायलात गे म्हणून एक मॅप दाखयल्लें. हांवें 3 सर्कल्स दाखयल्ले न्ही. इमोशन्स फर्स्ट आमचे फिजिकल बॉडी, ताचे उपरांत इमोशन्स, मागीर थॉट्स. हांवें सांगिल्लें हें पुरो पाशार केल्यार मात्र आमकां आमी जेजूचो अनुभव करयेत. आज ती जर्नी करया. ती करीचे जाल्यार कितें गरजेचें म्हूण आमी नियाळ करया. आमी येयले ह्या प्रवादी होरेब दोंगरार गेल्लो, आमी वाचलें आतां, आनी थंयसर जायत्यो संगती घडल्यो आनी तो देव असो थंय अनुभव करून गेलो. ताणें निमाणें उतर ताणें कितें म्हळें, दळभरांच्या सर्वेस्पराच्या उर्बेन हांव हांगा आयला न्ही. ताच्या सर्वेस्परा उर्बेन सोदून तो दोंगरार गेल्लो. पूण ताका देव खंय मेळ्ळो मोगाच्या भाव भयणीनो? त्या प्रशांत जाग्यांत, त्या प्रशांत वातावरणांत देव ताका मेळ्ळो. जेजू देव एलियाक मेळिल्लो त्या प्रशांत सुवातेर. इट इज द सायलेन्स. एक उतर आसा कितें म्हळ्यार हर एक धर्म कितें म्हणटात म्हळ्यार एवरी रिलीजन स्पीक्स अबाउट गॉड इज डीप विदीन वन सेल्फ. हर एक रिलीजन, हर एक धर्म म्हणटा की देव आमच्या भितर आसा. तर ताका मेळा जाय जाल्यार आमी 2 संगती करायचे म्हणून हर एक धर्म म्हणटा. खंयचे ते? एक सेसेशन ऑफ थॉट, हर एक चिंता आमी रावय जाय. दुसरें ओवरकम ऑल अटॅचमेंट, हर एक संगती ते आसचे आमचे अटॅचमेंट आमी सोडिचे. त्या दळा आमी देवाक अनुभव करयेत म्हणून सांगता. एलिया प्रवादी सगळें कितें सांडून तो त्या पर्वतार गेलो आनी थंयसर ताका देवाचो अनुभव केलो. अनुभव ताणें मेळ्ळो. कीर्तनकार म्हणटा, बी स्टील अँड नो दॅट आय एम गॉड. बी स्टील. बी स्टील म्हळ्यार कितें? एकूच कडेन बी स्टील अँड नो आय एम गॉड. हांव जावन आसा ते. तूं एकांत जावन पळय, हांव जावन आसा देव म्हणून सांगता. आमी मार्काचो वांजेल पळया, 1 अध्याय फाटल्या हप्त्यांत आमी वाचलें तें. जेजू पवित्र आत्म्यान जेजूक आरण्याक आपोवन व्हेलो आनी थंयसर ताणें 40 दीस उपास केलो आनी थंयसर ताका ताचेर ताळणी आयले. देवसरान ताका नाडलें. बारी इंट्रस्टींग हांगासर. स्पिरीट ड्रोव जीजस इनटू द विल्डरनेस. विल्डरनेस म्हळ्यार खंय? आमी सडावजान चिंतचे भायर खंयी तेंगी रानांत डेजर्टांत म्हूण चिंतचे. न्हय, विल्डरनेस इज विदीन अस. जर तर आमच्या भितर आमी वचचे, फस्ट आमकां मेळचें विल्डरनेस, आरण्य सुवात आमकां मेळटा फस्ट. थंयसर आमकां जायत्यो नाका जाल्ल्यो संगती आमकां चिंतोक येतात, आमच्या मोतीन भरलेल्यो. सडाव जाण आमच्या मोतीन बरें संगती दीस मेळचे म्हण गूड स्टफ इज व्हेरी रेअरली, बॅड स्टफ ओनली. आतां तुमी मागणें करूंक बसा, तुमकां काल उडास येता. बरें आनी तेवढाच येना. जेजू कितलो सुबीत तें उडास येना तुमकां. या जेजूच्या उतरान कितलें बरीं न्ही तें उडास येना. उडास येवचें कालें, अयो डायनाचे गडबड कितलें बरें, अयो तें आनी कितें कितें हांगा आयडियल्साक गेल्यार आयस्क्रीम कितलें बरें मेळटा. या तें अयो यो मडगांव मार्केटाक गेल्यार चोरिसां कितलीं बरीं मेळटात. तेंच उडास येवचो न्ही गे. आमकां बरें तें बरें फाड न्ही तें बरें. दुसरें संगती फाड संगती आमकां उडास येवचो. कोणाक राग आसल्यार, कोणाच्या विरोध आसल्यार, बायल्या विशयांत राग आसल्यार, घोवा विशयांत राग आसल्यार, भुरग्यां विशयांत राग आसल्यार आमकां तें सकट उडास येवचें. बिकॉज विल्डरनेस. सेकंडली कन्फ्रंट कोणूय आमकां दूख येयलां जाल्यार तांच्या विशयांत तांकां बूद कशी शिकोवची,
ताका फाल्यां कालें जाप दिवची, ताका कशें टॅकल करचें, हे संगती आमकां उडास येतात. ऑल नेगेटिव्स कम फ्रंट. आनी जेजू कितें जालें, जीजस वॉज कन्फ्रंटेड विथ द विल्डरनेस, वायल्डनेस आमी म्हणटा, वायल्ड बीस्ट, हर एक रानवट संगती मोगांवच्या भाव भयणीनो आमकां खावंक येतात. थॉमस किटिंग म्हणलो एकलो बरयणार अशें म्हणटा, कॉन्टेम्पलेटिव्ह प्रेयर म्हळ्यार हें आमी शांत जावन मागणें करचें आसा पळय. कॉन्टेम्पलेटिव्ह प्रेयर इज गॉड्स थेरपी म्हणटा तो. म्हळ्यार आमी परत थेरपी आयकलें न्ही, दुसरे थेरपी आसात, तुमी नांव येनात म्हाका. ह्या थेरपी पैकी द बेस्ट थेरपी इज गॉड्स थेरपी म्हणटा, देवाची थेरपी. खंयची ती? कॉन्टेम्पलेट, सायलंट, कांयच ना, उलोवंक ना न्ही, ते शब्द नात, त्या मागण्यांत शब्द ना, शांत, उतरां ना, चिंताप ना, कितेंच ना, नो इमोशन्स, नो थॉट्स, नथींग. हें मागणें आमी करीत जाय. प्रॉब्लम कितें गी म्हळ्यार आपलें आमचें मायंड एक कडेन रावना. मायंड बारीक कितले फास्ट म्हळ्यार हांवें सांगिल्लें पोर टिकेटलेस ट्रॅव्हलर म्हणून न्ही, ताका टिकेटच ना, टिकेटी नाका, विजाय नाका, कशेंय वता, खंयय वता तें, ताका कोणी आडायल्यार बरी ना संवसारांत. तसलें मायंड आमचें. ह्या टिकेटलेस ट्रॅव्हलाक आमी एक कडेन दवरचें कशें? हांव मायंड एक आर्खात तोल्ले म्हणलो न्हू, आखरात तोल्ले म्हणलो एकलो बरयणार आसा लंडनचो. तो ताजो एक बूक आसा, पावर ऑफ नाव म्हणून, कोणाक तुमकां वाचूंक सकत आसा, साध्य आसा दयेकन तो बूक काडया, बारी बरो बूक तो, पावर ऑफ नाव. हो बुकान तो कितें म्हणटा, द प्रेझंट मोमेंट, आतांची घडी इज अ सॅक्रमेंट. कित्याक म्हणटा म्हळ्यार हांवें जर तर देवाक अनुभव करीत तर आतां करचें, फाल्यां परवां, काल परवां, त्या दाळा, आतां, हांगा थंय न्ही, हियर अँड नाव. इफ आय हॅव टू एनकावंटर गॉड, आय हॅव टू एनकावंटर गॉड हियर अँड नाव. दॅट्स वाय इट इज अ इट्स अ सॅक्रमेंट तो म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार आमची मायंड दोन संगतीन इनवॉल्व जावन आसा. केदाळे पळयलें, इधर तो ताणें म्हणचें, इधर इट इज एंडलेसली इन प्रोसेस ऑफ द पास्ट, एंडलेसली. आदलें जाल्लें तें कित्याक जालें कोण ना, हें कित्याक जालें कोण ना, ताणें काल्याक म्हाका तशें म्हळें, हाणें काल्याक अशें म्हळें, ताणें म्हजे 10 रुपये कित्याक व्हेले, आमी काल जाल्लें तुचिंचें, कित्याक जालें म्हणूनच एकच तेंच. या आवर मायंड इज एंडलेसली वरींग अबाउट द फ्युचर. फाल्यां कालें करचें हांवें, फाल्यां परवां खंय वचें, हांवें तशें केलें कशें, अशें केलें. ऑल इदर प्लानिंग ऑफ द फ्युचर, मुखल्या विशयान चिंतून आसता, फाटल्या विशयान चिंतून आसता, शिवाय त्या घडीच्या विशयान आमी चिंतूनच आसना. सेकंडली, आमचें मायंड कालें वता इज अट्रॅक्टेड टू नेगेटीव थिंग्स. आमकां कालें म्हणटा नेगेटीव, ऋणात्मक संगतीक मस्त अट्रॅक्ट करना आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें मायंड पळय, आमकां एका टायपाची एनर्जी मेळटा. आमी जेन्ना ऋणात्मक संगतीक, नेगेटीव चिंती आमी चिंतां, तेन्ना आमकां एका टायपाची एक एनर्जी मेळटा. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंत्या, कालें जाता म्हळ्यार आमी चिंत्या, कोणेंय म्हाका आतां चिंत्या तुमच्या न्हवऱ्या विशयान, तुमच्या बायल्या विशयान, तुमी केदाळे हो पाद्रा घोव बायल्या विशयान उलयता म्हणटात, नाका. चिंत्या म्हाका आनी एका पाद्रापा विशयान, इल्लें म्हणे आमी पाद्रापा विशयान उलयचें. म्हाका आनी पाद्रापा हांव त्या पाद्रापा विशयान चिंता, त्या पाद्रापान म्हाका काल हें म्हळें, म्हाका बरें जालो. तो पाद्राप तसोच, ताज्या उतरांत ताज्या जिवेक हाडतना, ताका मागण्याचें बळतना, हांव ताज्या विशयान नेगेटीव चिंता आसतना, वॉट इट इंडिकेट्स इन टर्न, ताका मागणें म्हळ्यार गोत्तू ना, तो ज्या जिबेक हाडना. म्हळ्यार कितें हांव कितें म्हणटा, म्हज्या जिबेक हाडा, ताज्या जिबेक ना. म्हाका मागोंक गोत्ता, ताका मागोंक गोत्तू ना. तो बरो न्ही, हांव बरो. इनडायरेक्टली आय एम सेइंग आय एम बेटर देन हिम. सो कितें जाता म्हळ्यार इमोशन्स आमचे ट्रिपल जातात. म्हणटा इंग्लिशा भाशेन म्हणजे आमची भावना बरोवन येतात, आमचे सेंटिमेंटां बरोवन येतात. कितें म्हणून, तो पाड म्हळ्यार हांव बरो, तो केदाळे वायटूच उलयता म्हळ्यार हांव केदाळे बरेंच उलयता. सो आय फील बेटर देन हिम. हांव ताच्या की बरो, हांव ताच्या की बरें. तुमच्या घोव मदें सेम. म्हजो घोव बाद म्हळ्यार तुका कालें म्हणटाय, युआर इंडिरेक्टली से हांव म्हज्या घोवाच्या की बरी, या हांव म्हजी बायल फाड म्हळ्यार हांव म्हणटा कालें म्हज्या बायलेचें की हांव बरो. सो इट मेक्स यू फील आय एम बेटर देन दॅट. सो कां जाता तातूंत आमी दुसऱ्यां परस व्हड म्हणून आमकां भोगता. आनी तशें जावन मायंडाक कशी हांव बरो, हांव बेस्ट, यान मात बेस्ट मनुष्य, बेते पुरा हाल म्हणून तशें सगळीं पाड, हांव मात्र बरो म्हणून तसलें एक भावना येता. ते देखून आमी केदाळे हर एक घडी दुसऱ्यांक ब्लेम करचें. इट्स अ नॅचरल प्रोसेस. आमचे मनशाक सायबाक तशेंच आसा, आमी दुसऱ्यांक ब्लेम करता येत आसता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या दीस इज द विल्डरनेस, दीट इज अ वायल्डनेस, हें जावन आसा वायट, हें जावन आसा आरण्य आमच्या भितर अशें, हाका आमी कन्फ्रंट करता, तेन्ना आमी ताका झुजता,
त्याच मार्काचा वांजेलान पयलो आमी पळयता जेजू जेन्ना आरण्यांत त्या वायल्ड थिंग्स आवट एनिमल्स आवट तो बीस्ट आवट तो झुजलो रानवट मनजाती वट झुजलो आंज बडवे ताकी सेवा करूंक आयले. पळय पुस्तक सांगता म्हाका बाबा आमी जेन्ना आमच्या भितर असल्या वायट संगती विरोध झुजोन भितर वचूंक प्रयत्न करता आंज बडवे आमच्या कुमकेक येतात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी हे मुखार वचपाचें जाल्यार आमच्या जिणेंत आनीक चड आमी गुंडायक वचून आमच्या भितर आमी जेजूक सोदे जाल्यार पळय जाय जाल्यार आमी आनीक डिपर वचूंक जाय. दुसरें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेजून 40 दीस थंयसर मागणें केलें. कालें मागणें केलें मोगाच्या भाव भयणीनो. प्रोबेबली तुमी चिंतूंक पुरो आमच्या बापा आमी तुमकां वॉट्सॅप येतात 300 हेल मेरीज 1 लाख रोजरीज 30 मिलियन रोज जेजून कितले मिलियन रोजरी म्हळ्यार 40 दीस कोणाक एक्की म्हणून सत्य सांगता जेजून एक्की ना मानमुर्य म्हणून एक्की आमच्या बापा म्हणून मागीर कालें म्हळें ताणें हात वयर करून ताणें अर्गा म्हळें की तेंय म्हणून ताणें प्रशांत जावन देवा सांगाता वेळ करसिलो. ही जस्ट रिमेन्ड सायलंट इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड. दॅट्स इट. खऱ्यापणी आमी देवाक अनुभव करचे जाल्यार ही जस्ट अलाव आवर सेल्फ आमकांच आमी देवाच्या हातांत ओपन दिवंक जाय विथ नो वर्ड्स. शब्द ना थंयसर केवल हांव आनी म्हजो देव. नो वर्ड्स नो सायन्स नथींग. मोगाच्या भाव भयणीनो हे मागणें or in other words Jesus himself became a prayer. तोच एक मागणें जावंक पावलो. जेजून सांगली उतरां उडासा खडा. कितें म्हळें ताणें जेन्ना तुमी मागतात त्या फारिजेवां भशेन शास्त्रां भशेन भायर वचून व्हडल्या व्हडल्या उतरांनी हात वयर करून बोब घालून सगळ्यांकडच्या भशेन मागोंक नाकात. भगार तूं मागताय जाल्यार तुज्या कुडाक वच तुज्या फाटल्यान दार धांप आनी गुप्ती आसा थंय माग. गुप्ती पळयल्लो तुजो देव तुका आशिर्वाद दितलो. वी हॅव टू स्टॉप ब्लॅबरिंग. जायते हांवें तुमकां पोरी सांगिल्लें वी नीड टू बिगीन वीथ बट देर हॅज टू बी अ पॉयंट. आमच्या जिणेंत एक पॉयंट आसूंक जाय. खंय शब्द नात वर्ड्स नात. आमचे प्रॉब्लम कालेंगी म्हळ्यार भाव भयणीनो आमी जिणेंत आमकां सायलेन्स म्हळ्यार कितें म्हणून गुत्तू ना. सायलेन्स म्हळ्यार आमी चिंतचे काले म्हळ्यार सायलेन्स म्हळ्यार नो वर्ड्स. नो वर्ड्स इज नॉट सायलेन्स. सायलेन्स इज इंटिरियर पीस. आमच्या भितर एक समाधान एका नमुन्याची तृप्ती एक नमुने आवाज नासतना रावचे. हांव थोडे संगती तुमकां सांगूंक आशेता मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या सायलेन्सा विशयन. एलियाक सर्वेस्पर मेळिल्लो ह्या प्रशांत वातावरणांत सायलेन्सांत. आमी एक सांगणी आयकला जावंक सायलेन्स इज मोर देन अ स्क्रीम. सोर बोब घालच्या की चड सायलेन्स मोर पॉवरफूल के. तुमी फाटल्या दिसांनी पळयलां जावंक पुरो हांगा एका गांवांत हांव नांव काडिना खंयच्या गांवांत म्हणून तांणी सगळ्यांनी तोंडाक पट्टी बांदली एक शब्द काडूना आनी हातान तांणी गुलाब धरलो आनी चलोन गेले. एक शब्द तांणी काडूना. सायलेंट प्रोटेस्ट न्ही सायलेंट प्रोटेस्ट बट इट वॉज पॉवरफूल. सगळो संवसार हाल्लो ताच्या फाटल्यान. इट इज कॉल्ड सायलेन्स इज मोर पॉवरफूल. एकलो रॉम डॉज म्हणलो एकलो बरयणार आसा. तो अशें म्हणटा द क्वायटर यू बिकम द मोर यू हियर. जितलें तूं सायलेंट जाताय आवाज नासतना जाताय तितलें तुका चड आयकोंक मेळटा. आमी पळया तुमी आतां सबार जाणां तुमच्या मदीं तुमच्या घरांनी मागणें करतात या तुमी वर्ड ऑफ गॉड दितात जावंक पुरो प्रिचींग करतात जावंक पुरो या तुमच्या कार्याक थोड्या फावटी कालें प्रोग्राम आसा जाल्यार एक स्पीच दिवंक कालें आसा जाल्यार वेन डू यू प्रिपेर द बेस्ट. वेन यू आर सायलेंट. केदाळा तूं सायलेंट आसाय तुजी मोत काम करूंक लागता तुजें काळीस काम करूंक लागता. नाजाल्यार आमच्या जिणेंत कालें बोरलां सावंड 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 देखूनच म्हणटात सायलेन्स इज द लँग्वेज ऑफ ट्रूथ. सताची भास जावन आसा मौनपण. जर तर सत तुका उलोवंक आसा कीप सायलेंट. जेजूक आमी उडासा काडया. कुर्सार मारच्या आदीं तो पिलाताक मुखार आसल्या वेळार ताणें पिलातान विचारलें सत म्हळ्यार कितें. जेजून कालें म्हळें
सत म्हळ्यार फर्स्ट ऑफ ऑल बूक काण घे तो बूक काड उक्तें कर फर्स्ट पेज अंतून ताणें सांगलें गे जें असं काय सांगना सत म्हळ्यार कितें पिलातान विचारलें नो आन्सर द लँग्वेज ऑफ ट्रूथ इज सायलेन्स दुसरें सायलेन्सान कितें मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी प्रशांत जाल्ल्या वेळार सायलेन्स इज द लँग्वेज ऑफ द होली स्पिरीट जेन्ना पवित्र आत्मा येता तो पवित्र आत्मा आमचे कडेन सायलेंटली उलयता कित्याक म्हळ्यार संवसारीक भास पवित्र आत्मा जावन स्पिरीट इज नॉट ऑफ द वर्ल्ड ऑल लँग्वेज संवसारांत आसले सगळे भासो ते संवसारी भासो संवसाराचे पूण पवित्र आत्मा संवसाराचो न्ही देखून संवसारी भास ताका लागू जायना ताची भास सर्गींची भास दैवीक भास शांतपणी उलोवची भास तातूंत शब्द नात इट्स ऑफ सायलेन्स मौनपण मोगाचे भाव भयणीनो बेंजामिन डिसरेली तो लंडनच्या काय म्हणटात द हाऊस ऑफ लॉर्ड्स म्हणून आसा लंडनांत द हाऊस ऑफ लॉर्ड्स वन ऑफ द हाऊस ऑफ लॉर्ड्स बेंजामिन डिसरेली म्हणून आसा तो म्हणटा सायलेन्स इज द मदर ऑफ ऑल ट्रूथ सर सताचे आवय जावन आसा मौनपण घे कोण मौन आसा ताचे थंय सत आसा तो म्हणटा वय मोगाच्या भाव भयणीनो जर आमी सताक आमच्या जिणयेंत पळय जाय आनी सत कोण जावन आसा जेजू जावन आसा सत आमच्या जिणयेचें आनी जर तर आमच्या जिणयेंत आसलेल्या जेजूक आमच्या भितर आसलेल्या जेजूक आमी पळय जाय वी हॅव टू शट आवर माउथ आमचें तोंड बंद करी जाय आमचे कान बंद करी जाय आमच्या भितर आमी वचचें भायर न्ही आमच्या भितर आमी वचच जाय थंयसर जेजू मेळटा तिसरें जावन मोगाच्या भाव भयणीनो आयज आमी सडाव चिंतूंक पुरो लॅक ऑफ साऊंड इज सायलेन्स लॅक ऑफ साऊंड म्हळ्यार आवाज नासतना साऊंड नासतना खंयचें आसल्यार दॅट इज सायलेन्स न्ही तें सायलेन्स न्ही वॉट इज नॉयस आवाज म्हळ्यार आमी म्हणटात गालाटो म्हणटा गालाटो नॉयस गालाटो म्हळ्यार कितें वॉट इज नॉयस नॉयस इज अनवॉन्टेड साऊंड ओके अनवॉन्टेड साऊंड इज नॉयस गालाटो म्हळ्यार कितें म्हाका नाका जाल्लो साऊंड आसा पळय तो गालाटो आतां चिंत्या जर तर एक म्युजीक आसा म्हाका बरें लागता देन इट इज नॉट नॉयस फॉर मी गालाटो न्ही तो जर तर तें म्युजीक म्हाका आयकोंक नाका त्या दाळा तें म्हाका गालाटो जावंक पावता न्ही इट बिकम्स अ नॉयस फॉर मी वेन इट इज एन अनवॉन्टेड साऊंड सो वॉट इज नॉयस दॅट वीच मेक्स अनवॉन्टेड साऊंड टू मी इज नॉयस जें कितें म्हज्या जिणयेक नाका जाल्लें हाडटा तें सगळें गालाटो जावन आसा नॉट ओन्ली साऊंड एनीथींग दॅट इज अनवॉन्टेड टू माय लायफ इज अ साऊंड नॉयस तर म्हज्या जिणयेक कसलें म्हाका नाका जाल्लें आसा जायत्यो संगती आसात हांवें पळोवनचे पिंतुरां जावंक पुरो ती म्हाका गालाटो जावन आसात कित्याक म्हाका ती मागोवंक सोडिना म्हज्या भितर वचूंक म्हाका ती सोडिना दे डिस्ट्रॅक्ट मी हांवें पळोवनचे पिक्चरां जावंक पुरो ती म्हज्या मतीन सदांच उरतात एंड इट बिकम्स अ नॉयस फॉर मी कित्याक म्हळ्यार ती म्हाका गालाटो जावन आसा म्हाका म्हज्या भितरूच वचूंक म्हाका सोडिना म्हाका आडायतात हांवें उलोवचें म्हजे फ्रेंड्स जावंक पुरो थोडे फावटी म्हजे फ्रेंड्स म्हाका गालाटो जावंक पुरो दे बिकम अ नॉयस फॉर मी बिकॉज दे डोंट अलाव मी टू गो विदीन जावंक पुरो हांवें वेचे जागे ते म्हज्या मतीनच उरतात आनी परत परत म्हाका दोस्ते आसतात इट बिकम्स अ नॉयस फॉर मी सो नॉयस इज नॉट ओन्ली ऑफ साऊंड नॉयस इज ऑफ एवरीथींग दॅट इज अनवॉन्टेड जें कितें आमकां गरज ना ते सगळे गालाटो जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो थॉमस मर्टन तुमी आयकला जावंक पुरो थॉमस मर्टन इज वन ऑफ द ग्रेट मिस्टिक्स एक बरो अमेरिकाचो मिस्टीक तो जावन आसा मिस्टेक न्ही मिस्टीक म्हळ्यार जो काय म्हणटात ध्यान करन कॉन्टम्प्लेशन करन देवाचो अनुभव जोडिल्ल्याक मिस्टीक म्हणटात मिस्टीक ओके सो थॉमस मर्टन तो अशें म्हणटा इट इज नॉट स्पीकिंग दॅट ब्रेक्स आवर सायलेन्स ऐका इट इज नॉट स्पीकिंग दॅट ब्रेक्स आवर सायलेन्स बट द एंग्जायटी टू बी स्पोकन म्हणजे आमी कितें उलयता पळय तातूंत आमकां आमचें मौनपण मोडून वचना बगार म्हाका उलयचें म्हाका सांगाचेच थोड्यांक चड सोय आसा पळय तुमच्या कुटुंबांनी घरांत तुमकां आसा जर तर तुमच्या घोव बायलां मदें कितें इल्लें उपाद्र जाल्यार पाद्राक कितें केल्यार घोव बायलां कडेन येता आनी असो तुमच्या घरांत घोव बायलां मदें कितें चड उणें जाल्यार म्हाका ताका सांगाचें अरे तुका सांगना कसाय बिडी उगत राव घरांत इल्लें समाधान आसता उगत राव आसून ताणें केलें न्ही केलें म्हण न्ही ताका समजा तोय ना म्हाका सांग ताका कळचें कशें हांव सांगतांत सी इट इज दॅट इज नॉयस
द एंग्जायटी टू बी स्पोकन हांवें सांगचेच दॅट इज नॉयस अनवॉन्टेड. हे म्हाका आडयता देवाक मेळच्यान मोगाच्या बाबडीनो. आमी कितें म्हणटा आजकाल पळया आमी टीव्हीर पळयल्यार थंयसर आवाज गालाटो गालाटो गालाटो, आमी खंयचे कडेन पळयल्यार गालाटो गालाटो, प्रशांत म्हणलें ना. सॉरी तुमी चिंता तुमचे एक दोळे धांपून पळया, तुमकां कळलें वातावरण जायचें. चिंत्या एका खंयी एका सुवातेर एका दोंगरार एका गुड्यार दोंगरार तुमी बसून आसात. चड व्हडलो न्ही, ल्हान दोंगर, सगळ्यांतल्यान 500 तोंड आसा, एक ल्हान झोरी थंयसर देंवन येता, ल्हव हाळोवन वता, सगळ्यान ग्रीन, सुमार गायरां शेळयो थंयसर. सो नायस, पीसफूल, प्रशांत असलें वातावरण आमकां जायचें न्ही. पूण आमच्या गालें काराचे हॉर्न, म्युजीक थंय डग 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 डग, हांगा कार थंयच्यान हॅमर मारतात, हांगा बिल्डींग उलयतात, नॉयस नॉयस नॉयस. आमकां तें पीस म्हणलें ना मोगाच्या बाबडीनो. आनी तितलें मात न्ही, आमी खंयसर मागण्याक गेल्यार पळय आमी मागणें म्हळ्यार थंयसर आमी टायमच ना, उलयलें उलयलें आमी मस्त उलयता, उलयलें 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 थंयसर खाल जाता म्हळ्यार देर इज नथींग. ते देखून एकलो बरयणार अशें म्हणटा, वॉट वी हॅव इज येयल्लें काल म्हणटा टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ओके, वॉट वी हॅव इज डायरिया ऑफ वर्ड्स, कॉन्स्टिपेशन ऑफ आयडियाज. जाय ते तितले हांव कोंकणीन सांगूं वचना कितें म्हणून. वी हॅव डायरिया ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्स्टिपेशन ऑफ आयडियाज. आयडिया म्हणलें नात, उतरां उतरां, वर्ड्स 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 वर्ड्स, नो सायलन्स. देर इज नो टायम टू एनकाउंटर गॉड. आमी उतरांनी बरल्या, शब्दांनी बरल्या मोगाच्या बाबडीन. नो डेप्थ, नो डेप्थ, सुपरफिशियल, खाली वयल्या वयर मात्र सुपरफिशियल. एंड वी आर हॅप्पी विथ दिस सुपरफिशियल लायफ. नो, आमकां देवा थंय वचूंक जाय, आमकां देवाचो अनुभव करूंक जाय. आवर लायफ शूड नॉट बी एन एंटरटेनिंग लायफ. आवर लायफ शूड बी अ लायफ ऑफ डेप्थ, आवर लायफ ऑफ कंटेंट मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून ह्या आवाजांतल्यान आमी भायर येवंक आसा. आनी देखून आमकां आध्यात्मीक मौनपण गरजेचें. सायलन्स ऑफ सबस्टन्स म्हणटा आमी. केवल सायलन्स म्हळ्यार खाली उतरां नासतना वगत बसचें न्ही, बट अ सायलन्स ऑफ सबस्टन्स. पळया आमी कितें म्हणटा, जशें आमच्या कुडीक स्वास जिवंक गरजेचो, आमी जियेचे जाल्यार उस्वास काडचे न्ही, जशें आमच्या कुडीक स्वास गरजेचो तशें आमच्या आत्म्याक मौनपण गरजेचें. वॉट इज ब्रेथ फॉर बॉडी इज द सेम सायलन्स फॉर द सोल. जर तर आमच्या कुडीक जीव आसूंक जाय तरी आमी उस्वास काडी जाय. जर तर आमच्या आत्म्याक जीव आसूंक जाय तर ताणें देवा सांगाता सदांच एक आसूंक जाय. आनी देवा तें एक जायचें जाल्यार थंयसर थोडे म्हणी मौनपणाक अवकाश दिजय. डेट्रिच बॉनॉफर म्हणलो एकलो मार्तीर, जो मार्तीर केदाळा हिटलराच्या टायमार ताका मारलें. डेट्रिच बॉनॉफर तो अशें म्हणटा, देर शूड बी सायलन्स ॲट द बिगिनींग ऑफ द डे. आमच्या दिसाच्या पयले घडी मौन आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार द फर्स्ट वर्ड बिलोंग्स टू गॉड. आमी आमच्या हर एक दीस मौनपणी आराम करूंक जाय. तो म्हणटा कित्याक म्हळ्यार द फर्स्ट वर्ड बिलोंग्स टू गॉड. आमच्या दिसाचो पयलो शब्द देवाचो जावंक जाय. ते देखून आमी तोंड नपिजे, लेट गॉड स्पीक, यू डोंट स्पीक. आनी तो म्हणटा अँड वी शूड बी सायलंट ॲट द क्लोज ऑफ द डे. आमचो दीस बुडतानय दीस सोंपतानय आमी मौन आसूंक जाय. कित्याक द रायट ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द डे ऑल्सो बिलोंग्स टू गॉड. तो म्हणटा त्या दिसाचो निमाणो शब्दी देवाचोच जावंक जाय. देखून आमी सकाळीं आनी सांजेर तोंड धांपूंक जाय मोगाच्या बाबडीनो. सायलन्स, मौनपण जावन आसा देवान शिकयली आमकां पयली भास. तुमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना तुमी खंयची भास उलयतल्यात? जर्मन गी, फ्रेंच गी, खंयची भास उलयतल्यात आवयच्या गर्भांत? देर वर नो वर्ड्स. एम आय रायट? देर वर नो वर्ड्स. आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना आमचे थंय शब्द नासले, आमचे थंय भास नासली, आमचे थंय केवल मौनपण आसलें. पूण आमच्या मौनपणान आमच्या आवयन आमची हर एक सेंटिमेंटां समजाल्लीं. तुमी कितलीं जाणां स्त्रियो आसात आवय जाल्यार तुमी गर्भस्थ आसल्या वेळार तुमी अनुभव केला. तुमची भुरग्याची सेंटिमेंटां, तुमचे भुरगें तुमच्या गर्भांत आसतना यू अंडरस्टूड वॉट युअर चायल्ड इज गोईंग थ्रू. तुमी सांगले आलेले माय चायल्ड इज जंपिंग, इट्स व्हेरी हॅपी.
तुम्ही सांगितलं कित्याक भुरग्यांनी एक शब्द काडूं ना. या इवन भुरगें जल्मल्या उपरांत काल रडतले आसतले शिवाय त्या रडण्या आसतना तुमकां ताचें सगळें समजतलें. सायलेन्स स्पोक एवरीथींग. ताच्या उपरांत आमी पुरो भास शिकल्या. कोंकणी, तुळू, मलयाळम, मराठी आनी खंयची भास शिकल्या. आनी कितली भास शिकल्या आमी भास नातली मनशां जाल्या न्ही. सो इफ यू वॉन्ट टू बी अ पर्सन हू इज क्लोज टू गॉड, let the language shut down and let the silence speak. मोगाच्या भाव भयणीनो, in silence you go within yourself. तुमच्या भितर वेतात आनी थंयसर तुमी देवाक भेटतात. So search for God within you and you will find him. एकलो म्हणालो खंय, म्हाका देवाक सोदी जाय. आनी तो भायर सन गेलो, सोदून गेलो रानवट सुवात एक कडेन गेलो. ताका देव खंय मेळोंक ना. हांवें पोर तुमकां सांगली ही काणी. आनी निमाण ते येवन घरा येवन बसलो. आनी ते दाळा देव म्हणालो खंय गेल्लोय सोदून, हांव तुज्या भितरूच आसलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव तुमच्या भितर आसा. ताका पारखया, ताका समजा. ह्या देवाक आतां आमी मान करया, आराधन करया. देखून ताच्या मुखार आमी सगळीं जर पडोवन ताका मान आराधन करन ताका नमान करया. ताणें आमकां हर एक बरेंपण दिलां. आमकां ताचो अनुभव मेळ्ळा. देखून ताका आमी मान कर म्हणया. येया करया मान आराधन सर्गी बापाक दिब्येर पडोवन. बाप्पा, तुका आमी मान आराधन प्रणाम करता. फाटल्या 5 दिसांनी तुका बगूंक तुज्या संगता प्रशांत सुवातेक येवंक तुवें आमकां आदार दिलाय. आमच्या भितरच तूं आसाय म्हणून आमी तुका समजोंक नासलें. आज मौनपणी रावन तुका समजोंक, मौनपणाचें मोल कितें म्हणून बगूंक तुवें आमकां कृपा दिलाय. आमच्या जिणयेंत आमच्या मागण्या वेळार थोडेपणी मौनपण वेळ करसूंक तुज्या सांगाता उतरां नासतना, सेंटिमेंटां नासतना, चिंताप नासतना म्हाकाच तुका समर्पण दिवंक कृपा दी. तुका आराधन, मान, होगळाप. जेजू करगा, जेजू करगा, जेजूक अर्गा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मदें देव आसा, देखून ताका आमी मान केला, आराधन केला.
तो तुमकां सदांच अर्गांनी तुमकां सांबाळून दी, राखून दी म्हणून म्हजें मागणें. म्हजें हांव सदांच तुमच्या घरांत तावन पयस आसा जाल्यार तुमच्या सांगाता आसा, तुमकां सर बरें मागता आनी तुमकां हांव आतां ह्या वेळार बेसांव दिवंक आशेता. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आतां आमी निमाणें गीत गावया. तुज्या पवित्र सप्ता परीन जिणी जिवंक आमी वेतांव. कित्याक रितीर मुग्धो ना मोगाच्या भयणो, रितीर आरंभ जाल्या आनी आमी जिवंक आसा, देखून ताच्या शब्दा परी आमी जिवंक वेता म्हणून आमी गायन करया, गीत करया. भाग्यवान कुर्साचे कृपेन नेवराक आमचे देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेजू करगा, जेजू करगा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमचो सोमी आता आणि सदां सर्वता. ताची मोगाची भुरगीं एका थाळ्यान म्हणया. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.